म्हापशाचो उपअधीक्षक जिवबा दळवी यांच्या फुडारपणाखाला शेनवारा हणजूण पुलीस स्टेशनात समाधान उपक्रमाचे आयोजन केले। ह्या वेळार हणजूणचे पुलीस निरीक्षक प्रशाल देसाय आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। थळाव्या लोकांनी आपल्यो सामाजीक तशेंच घरगुती समस्या त्यांच्या मुखार मांडल्यो। ह्या उपक्रमा अंतर्गत उपअधीक्षक जिवबा दळवीन थळाव्या लोकांचे प्रश्न सुटावे केले। DGP गोवा श्री जसपाल सिंग सर हांच्यांनी समाधान म्हणतो एक प्रकल्प लॉन्च केला। हातून STPO किंवा SP खंयचेय पुलीस स्टेशन येवन लोकांचे ग्रीवेन्सीस आयकपाचो एक प्रकल्प स्टार्ट केला। सो ह्या विकाक हांव अंजुना पुलिसां आयलो आनी सकाळच्या 11 ते आतापर्यंत आमी लोकांचे ग्रीवेन्सीस आयकून घेतले। अबाउट 13 ते 14 लोकांचे ग्रीवेन्स आमी आयकून घेतले। मोस्ट ऑफ द ग्रीवेन्स आर रिगार्डिंग सम प्रॉपर्टी इश्यूज आनी एक सुनीचे आनी सासूमाईच्यो मातशे फ्रिक्शन्स आनी कंपाउंड वॉल आसून बांदपाक दिनाय अश्यो किरकोळ कागाळी आयकून घेतल्यो। दोनूय पार्टी आशिल्ल्यो आनी मोस्ट ऑफ द इश्यूज वेर सॉर्टेड आउट बाय आवर इंटरवेन्शन एंड दीस समाधान इश्यू इज ऑल्सो हेल्पफूल फॉर क्रायम प्रिवेंशन बिकॉज जे आतां लोक आतां 13-14 लोक आयले सो तेंच्यांनी आमकां आमी तांचो कॉन्टॅक्ट नंबर घेतला, तांणी आमचो कॉन्टॅक्ट नंबर घेतला, तांकां अपील केला आमी की आनी आजू बाजू कितें सस्पिशियस कितें पळयतात कितें आसा जाल्यार आमकां इन्फॉर्म कर म्हणून सांगलां। सो इन ऑल लोकांचो खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो। आमी लास्ट वीक म्हापसाय आमी समाधान प्रोग्राम केलो। देर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्स एंड पीपल आर हॅपी। पीपल आर कॉलिंग मी सर नेक्स्ट समाधान प्रोग्राम तुमचो केन्ना आसा काय म्हणून। सो इट इज सॉर्ट ऑफ न्यू प्लॅटफॉर्म फॉर द पब्लीक